जर पळोवंक मेळचें. भुरग्यांचे मीस आनी नोवेल जातच भुरग्यांक तशें व्हडान ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन हांगासर इगर्जेंत आनी इगर्जे गोवर्नन्स जाताले. ह्या विशयांत विवर WhatsApp गेला समजून घेवन उलयता. मोगाचें सप्टेंबर 1 तारीखेर मात्र भुरग्यां चलो आमी आरंभ केला. आज आतां आमी हांगासर सांकेतीक रितीन हाचें उक्तावण करतले हांव. आयतारा संजे म्हणजे आज संजेर 4 वरांचेर 416 रॅलीज आरंभ जातात. पयलें हांगासर कॉलेजी कडेन कोटेकर वाडो, नाडार वाडो, पाणीर, इगर्जे पयलो वाडो आनी इगर्जे दुसऱ्या वाड्याची ह्या वाड्याची घरां तांणी हांगासर कुशामाक मेळचें. 4 वरां जमोवचे 16 हांगासर देवळा कट्टे स्लोगन्स आनी बॅनर आनी प्लकार्ड्स काडून हांगासर कुशामाक वचचे. असई गोडी कावनो पटोरी असई गोडी दडास आनी तिवले पदावळ्या घरां वाहना मुखांतर नाट्य कले जातात. 4 थंयसर सुद्दां 16 नाट्यकल पावता आनी त्या वेळार मोंटे पदाव मंजनाडी वडाविनाडली पयलो वडाविनाडली दुसरो वड्या घरांय वाहनांतर नाट्यकल येवन पावता 16 4:15 आनी थंयसर मोंटे पदाव मंजनाडी वडाविनाडली पयलो दुसरो पटोरी असई गोडी दडास तिवले पदाव 8 वाड्या घरां सांगाता. 5 वाटे चलो कुशामाक स्लोगन्स करण्यात आले. आनी एक पंगड येनो पळय हॉस्पिटला लागीं कुंपाला बगांगला पयलो आनी बगांगला दुसरो 3 वाडे थंयसर येता आसतना KSA हॉस्पिटला लागीं मालगूर वाडो तांकां मेळटा. अशा 17 वाड्याची आमी देवळा कट्टे पावणे 5 पावचें 4:45 आनी 5 सावन 5:20 पर्यंत 21 मिनटाचे थंय मोठे कार्यक्रम आसतले. बऱ्या संख्यान आमी भाग घेवया आनी आमचे फिरतेचे कार्य म्हणजे न्ही मस्तुलो मेलो जे पाणी फिरतेचे नांव दर म्हयन्यांनी थंयसर तुमकां लागीं जाता थंयसर कुशामाक मेळचें. आज आतां अनाउन्समेंट जाताच आमी सांकेतीक रितीन हांगासराचें उक्तावण करतले हांव. येवच्या आयतारा फिरतेच दिसाक तयार जावन भुरग्यांक तस्वीर स्पर्धो, बाळ स्पर्धो आनी नकली नेसना स्पर्धो चलतलो. तस्वीर स्पर्धाच्या भुरग्यांच्या आवय बापायनी त्या भुरग्यांची तस्वीर फोटो 9 तारखे भितर सोमारा भितर इगर्जेच्या ऑफिसांत पावयत येवंक जाय. बाळ स्पर्धो आनी फॅन्सी ड्रेस आमी ते दीस 3 वरां उपरांत सुरू करता. पयलें बाळ स्पर्धो आनी ताचे उपरांत फॅन्सी ड्रेस आनी सगळ्यांनी तातूंत भाग घेवंक आशिल्ल्यांनी 6 तारखे भितर नांवां दिवंक जाय. आज 3 बुधवारा राती भितर नांवां दिवची. ऑफिसाक रिणाक धाडयत वा बुरकारा मुखांतर तुमी नांवां धाडचीं. हात धरली एक संकल्प जायते अशी सगळी मोठी सगळ्यांनी हात धरून मनाचे आमी सगळीं जाण मेळोन एका कुटुंबाच्या स्पिरिटान ही आमी नाच करता आनी मात भुरग्यांक संवसाराक आनी प्रत्येक जावन पाणीरान जावो नाम आमी त्या मुखांतर आमी दाखोवन भोंवतणी उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आणि तसेच ISOM आणि JCSचे अध्यक्ष कार्यदर्शी आणि संघटनांचे विविध आयोगांचे संचालक म्हणजे डाव्या आणि उजव्या हाताने लंबाई म्हणजे विषय ते राजकोटचे लंबाई असं व्हिडिओ कव्हरेज करतात. कॅथोलिक सभा आणि तसेच SUG या 2 संघटनांचे अध्यक्ष आणि मुख्याचे आमच्या कॅथोलिक सभेचो DSCCचो अध्यक्ष श्रीमान मॉलमिन तारीख दायकर मुखाऱ्यांचे वेदिकेच्या सर्व आयोगाच्या संचालकांनी मुखाऱ्यांचे धार्मिक बहिणीपैकी आमची प्रवक्ता असं झाल्यावर सिस्टर क्लेअर आधारी मुखाऱ्यांचे और प्रिन्सिपल असं झाल्यावर सिस्टर विल्मा तिने दायकर मुखाऱ्यांचे सिस्टर देविता हिने दायकर मुखाऱ्यांचे हे जुजू
आमचे न्ही इस्कॉलांनी जावं पडो आमच्या भोंवतणी गांवांनी हंड्यानी जावं पडो हे झूज आमी सांगता कारण झुजतोय त्या संख्येन जावं आसा पूण ती कोण आसा ते उबे रावप आनी मुखार मुखल्या सदांच हांगासर लागीं आतां दर आमी सांगता ह्या फिल्ड आमी झुजतले आतां ह्या बाप हांगासर सांकेतीक रुपान जे कितें मागत वखदां त्या डब्यांत आसात ती आमी उलटाय करता समोर ते संकेताक रुपान दाखयता उपरांत आमी प्रमाण वचन करतले आतां घालतो जागी जाया मला गप्ता सुसुंदरा हाता हात दिवून तुला एकटाचो उभा करा मला द्रव्य ताळोपाना मला द्रव्य ताळोपाना हांव सेकंड रिपीट करचे हांव तुमचें नांव सांगा जीव मला कळले मानून घेऊन देवान दिल्या अमूल्य जीवाक लागून वचार बद्द जावन आसा मनशाक नाश करता आमर द्रव्य म्हणून म्हजो विरोध प्रकट करता आनी हेरांच्या जिवाक गौरव दिवन तांकां ह्या आपायान लावन वाचनाचे प्रामाणीक प्रयत्न करता हांव मागत वखदां संसोना आनी ह्या संचाक प्रेरणा दिवचा म्हणून या मुखांतर प्रमाण करता नाका म्हाका नाका मागत वखदां नाका आनी गरजेदार जागृत करा मागत द्रव्य नाश करा जाय आमकां जाय भलायकी समाधान जाय जागृत रावा वडिलांनो आनी भुरग्यांनो सुख सोन्याचो सहवास जाय तुम्ही उपास युवजांनो उठा उठा मागत वखदां फोड मारा दिवस तसेच प्रतिभा पुरस्कार मानून हाडला असता ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मध्ये आसात आमच्या पिरगजेचे विगार बाप मानादीक बाप विक्टर डिमेल्लो तसेच पिरगज गवळीक परिषदेची उपाध्यक्ष श्रीमती सरिता डिसोजा कार्यदर्शी श्रीमती ग्रेटा डिकुन्ना कॅथोलिक सभा सांजजेवा स्वारडेचे आणि केंद्राचे अध्यक्ष श्री ऑल्विन डिसोजा कॅथोलिक सभा पानीर घटकाचे अध्यक्ष श्री उर्बन फेरावो कार्यदर्शी श्रीमती ओफिलिया डिसोजा ख्रिस्ती शिक्षण आयोगाचे संचालके सिस्टर फ्लाविया 21व्या आयोगाचो संयोजक श्री रोनाल्ड डिसोजा तुमकां सर्व मोगाचो येवकार मागता मोगाचेनो कार्यक्रम कितेंय जावं देवाचो आदार गरजेचो तर हांव मुखार आपयतां श्रीमती रुविता मिनेजस मुखार येवन मागण्या विधी सोलोन उठच्या आमी उबी रावया पवित्रत्म्याच्या गिताद्वारे आयचें कार्य आमी आरंभ करया म्यान ये देवून आनी फांक सर्गिंता उस्वाडाचे तुझे की ये तू बापा दुबळ्याच्या येतून दाता देण्याच्या येतून दिव्या काळजाच्या लाभशे गुणाची पून लाभयांका बरे मो पावय सुका ससनाच्या मागून गीत गायल्या रुविता मिनेजस तुका देव बरें करूं आता जमलेल्या सर्वांकी स्वागत करूंक मुखार येता कॅथोलिक सभेचो अध्यक्ष उर्बन फेरावो स्वीकार करच्या भुरग्यांनी दयेकन मुखार येवचें मुखली बसका स्वीकार करची दयेकन मेसिन माय पिरगज पाणीर प्रतिभा पुरस्कार आनी शिक्षकाचो दीस आचरण करच्या ह्या वेदी कार्याक आमच्या सांगात आसात वर्सांनी पाणीरांत जाल्ली नावालां पाणीरांत जाल्ली आजापां अभिवृद्धी सो रिवारी जावन आसच्या आमचे मोगाल सभाध्यक्ष स्थान घेतिल्ले मनादीक बाप
विक्टर डिमेलो तुमकां ह्या कार्याक कॅथोलिक सभा तशेंच क्रिस्ती शिक्षण आयोगा तर्फेन स्वागत करता. तशेंच आमच्या संघाता हजर आसात आमची पारीर गोवली परिशदेची उपाध्यक्ष सरिता डिसोजा. तांकांय ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. अध्यक्ष स्थान घेवन थोडेच दिसांनी उद्दो स्वीकार केल्ल्या थोडेच दिसांनी UGCA विशयान केल्ली जागृती, आयल्या वार मणिपुरांत जाल्ल्या अत्याचार आनी नग्न मरेवणी विरोधाक केल्ली लोकमोगाल यशस्वी प्रतिभटन ते आमच्या संघात आसात. तांकांय ह्या ऑल इन डिसोजा तांकांय ह्या आसात तांकांय ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता. तशेंच आमच्या संघात आसात आमचे गोवली परिशदेची कार्यदर्शी ग्रेटे डिकोना. तांकांय ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. 21 आयोगाचे संचालक मानेस्त रोनाल्ड डिसोजा आसात. तांकांय मोगाचो स्वागत मागता. आमच्या संघात आसात वृत्तेंत ती शिक्षक, बेसान ती एक धर्म भयण, शिक्षण आयोगाची संचालक माने सिस्टर लाविया. तुमकां ह्या कार्याक स्वागत करता. तशेंच हांगासर आमच्या हजर आसा आमची कॅथोलिक सभेची कार्यदर्शी. तांकांय ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत करता. हांगासर हजर आसात सर संघटनेचे अध्यक्ष धर्म भयण्यो फिरगजगार. तांकांय एकच उतरान स्वागत करता आनी म्हजी स्वागताची 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. परपरावो तुकाय मोगाचो स्वागत मागता. आता आमी SSLC आनी PUC सेकंड PUC प्रतिभावंत भुरग्यांक मान करूंक आशयता. 2022-23 ह्या वर्सा SSLC विभागान विनंती करता. कोसेसांव मायवाडो 89%. वीरोल एलरोल मोंतेरो, पूत विजय मोंतेरो आणि अनिता डिसोजा, सांतेर एसवाडो 83%. क्रिस्टन लॅनिश अराना, पूत लाविना अराना आणि क्लिफर्ड अराना, सान सेबेस्टियन वाडो 85%. इशिका जोस्ना डिकुन्ना, पूत जॉन डिकुन्ना आणि एमिलिया डिकुन्ना, मुरियेच्या कतविन कळसा वाडो 79%. विनिशा मरिया मोंतेरो, पूत नॅक्सिस मोंतेरो आणि वीना मोंतेरो 80%. ज्योति रोड्रिगस, पूत सिंथिया रोड्रिगस आणि विन्सेंट रोड्रिगस, बगंबिला वाडो 79%. विनंती करता विगार बापांनी मान करूं. क्लेविन ब्रायन लोबो, पूत रिम्मी ज्योति लोबो नित्य धर्माई वडो, सायन्स विभागांत 90.5%. क्लीटस एल्स्टन लोबो, पूत रिम्मी ज्योति लोबो नित्य धर्माई वडो 86.83%. लोबो, पूत माइकल आयरिन लोबो, सांतेरेस वडो 83.3%. जेस्लिन डिसोजा, दू जेराल्ड डिसोजा, एल्डा एलन डिसोजा, मदर तेरेसा वडो 86% सायन्स विभाग. लायझल पिंटो 92% सायन्स विभाग. तशेंच आयोगाचो संचालक मानेस्त रोनाल्ड डिसोजा आनी येतेस्तिका दिवन मान करूंक विनंती करता.
आता मान स्वीकार केल्ल्या सर भुरग्यांच्या तर्फेन 2 उतरां उलोवंक मुखार येता अश्मिता नरोन्ना. सुमेस्तांग उलोवंक आशेता. पयल्यान पयले कार्यदर्शीच्या कथोलीक सभेच्या संध्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा हे कार्यक्रम हाडल्याक आनी आमकां सर्वांक सन्मान केल्ल्या खातीर. तशेंच आमच्या विकार बापाक आनी ब्रदराक आमकां बरें मार्गदर्शन दिल्ल्या खातीर आमकां बरें शिकयल्ल्या खातीर हांव अर्गां दितां. आनी आमच्या सिस्टरांक हांव सिस्टराच्या आमी आसिसी सिस्टरांचे इस्काल तातूंत हांव शिकयल्लें ताका बरें शिकयल्ल्या खातीर म्हाका आमच्या सांगाता रावून सर्वांक शिकयल्ल्या खातीर आनी सर्व शिक्षकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी सर भुरग्यांक ऑल द बेस्ट फॉर युअर फ्युचर स्टडीज. थँक्यू. सर भुरग्यांच्या तर्फेन 2 उतरां उलयल्या अश्मिता नरोन्ना तुका देव बरें करूं. आता आमी शिक्षकांक मान करूं. कथोलीक सभा सांजू देवास वाराडेचो तशेंच केंद्रीय अध्यक्ष जावन आसतो मानेस्त ऑल्विन डिसोजा 2 उतरां तुमचे आमच्या मुखार दवरिचे म्हणून विनंती करता. इजीर आल्ल्या भोवमगाळ विगार बापानो, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, संयोजक आनी घटकाचो अध्यक्ष उर्बान फेरावो आनी घटकाचे कार्यदर्शी पिल्या आनी सिस्टर आनी विधीच्या मुखार आल्ल्या शिक्षकांनो, भुरग्यांनो, तुमकां सर्वांक बरें म्हणटा. आज दोरत्या संभ्रमाचो दीस. निजय की आज कथोलीक सभा पानीर घटकाक आमी उगलीक फावो काल्या गी म्हळ्यार शिक्षक आनी प्रतिभावंत भुरग्यांक आज सन्मान. एक अर्थभरीत एक प्रोग्राम. एक देवान हर एकल्या घरा एक मोतयां दिल्या आनी ती मोतयांक पॉलिश करचें कामूय शिक्षकांक करता. एक माती ती एक कुंभार त्याची माती हादा करून हे शेपरचें काम कुंभार करता. तशेंच देवान दिल्लीं भुरगीं हर एका घरांत असतात. त्या भुरग्यांक बरी एक शेप करून तांणी एक बरें मार्गदर्शक दिवन इस्कालांत तांकां तिद्दून एका बऱ्या वाटेक धरचें काम शिक्षकांक करता. तशें जाल्ल्यान एक अर्थभरीत प्रोग्राम ह्या प्रोग्राम आयोजन केल्ल्या कथोलीक सभेक आमी पिरगेचे तर्फेन आनी कथोलीक सभा केंद्र तर्फेन आमी ऋणी जावन आसा. आनी मुख्य दिसाई अलेंत प्रोग्राम तुमी आयोजन करीचे म्हणून आमची आशाय जावन आसा. भुरग्यांनो, इंदिने मक्कळे मुंदिना जनांगा म्हणली एक सांगणी आसा. तुमी केदाळय तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या वडिलांक विधेय जावन तुमी एक आमच्या समाजाक आदर्श भुरगीं जावन कशी आज एक हांवें मुतयाक तुमकां एक वज्राक एक तुमकां एक सामान एक कंपेर केलां गी तशेंच तुमी आमच्या एका पिरगेजीची मात न्ही आमच्या समाजाची एक नेकेत्रां जाया एक परजलीत वज्रां जाया म्हणून सांगून तुमकां सगळ्यांक बरें मागता. आनी म्हाका उलोवंक अवकाश केल्ल्याक दिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाका अर्जंट बेलतांगडी एका प्रोग्राम वचूंक घाल्ले निमती तुमच्या लागीं सूख मागून हांव घेव येता. देव बरें करूं. शिक्षकांक बरें मागिल्ले अशें ऑल्विन डिसोजा तुकाय देव बरें करूं. आतां आमी शिक्षकांक मान चलोवन व्हरता. ह्या खातीर हांव मुखार आपयता श्रीमती आयरीन लोबो कार्यक्रम चलोवन व्हरच्याक. मोगाचे न्हू देव बरो दीस दिवं तुमकां सोमेस्तां. कुंभार बरें कर मोटकी तयार करतना आपली चालाकी प्रयोग करता. रईत गाद्यांत बरें बेळें जायचे म्हणून गादो कसून सारें शिंपडावन बरें बी वंपून जाय पुरतें उदक सोडून पोस करता. तशेंच आमची शिक्षकां आमकां हर एकल्याक सारें गोबर उदक म्हणली बरीं देणी मावल्या जानवाय दिवन बरें नागरीक जावचे बरी पळयतात. जिणेंत आमी यशस्वी जोडल्यार तांकां दादोसकाय असली दादोसकाई मात्र न्हय आसता बेजाराय सयत आमची शिक्षक शिक्षकींक बगूंक अनुभव आसा. तांणी केल्ल्या त्या त्यागाक आमी मान करता. कार्याचो अध्यक्ष विगार बापांनी मान करूंक हांव उलो दिता. शिक्षकांनी तांची नांवां आपयतना फुडें येवन मान स्वीकार करूंक हांव विनंती करता. मिसेस आयवी, कनचूर पब्लिक स्कूल देर्लकट्टे. मिसेस मरीना, मिसेस जूलियट डिसोजा, ग्रेस हाई स्कूल असईगोड़ी. सिस्टर डॉटी, आरसीसी सेंट्रल स्कूल. मिसेस जोस्पिन, गवर्नमेंट स्कूल कुत्तार. मिसेस लविना हराना, म्यूजिक टीचर कोल्या.
Sister Jacinta Kamel English Medium Higher Primary School Kotekar, Sister Anita D'Souza Kamel English Medium School Higher Primary School Kotekar, Sister Ashwin Dia Almeida, Sister Preeti Savita D'Souza, Sister Maria Sheetal, Sister Tulsin, Veena D'Souza, St. Joseph Engineering College, Womanjur, Vincent Peters, Amrit Lal G. Kelrai, Sunita D'Souza, Government Primary School, Mudipu, Josna Ruvita Managers, Bright English Medium School, Josna D'Souza, St. Sebastian English Medium School, Cynthia Mascarenas, Anita Rego, RCC Central School, Joel Lawrence Pinto, St. George Jerosa School, Jeppu, Desmi Maria Vegas, Ave Maria School, Santosh D'Souza, Mangalore University, Rita Apos, Carmel School, Kotekar, Rina Lavita Montero, Christian Santanes, William Shashikala, William Joseph, Xavier ITI School, Asaigodi, Marriott Saldana Grace English Medium School, Winnie Lewis, Lavina Saldana, Praveen Lobo, Marina, Angeline D'Souza, Lavina D'Souza, St. Joseph Seminary, Jappu, Penny Lobo, Higher Primary School, Pajir, Rashmita Gonzalez, Nandadeep D'Souza, Mr. Greg Nandip D'Souza, Rita D'Souza, Government School, Bolmar, Ronald D'Souza, Music Sir, Sister Teresa, St. Joseph Higher Primary School, Clavin Lasrado, RCC Central School, Vanisha D'Souza, Carmel School, Kotekar, Sister Florin D'Souza, RCC Central School, Sister Genvira Norona, RCC Central School, Sister Judith Saldana, RCC Central School, Sister Zita Silvia Pinto, RCC Central School, Sister Sandra Rodriguez, RCC Central School, Sister Prema Di Mello, RCC Central School, Sister Vilma Almeida, Sister Veera D'Souza, RCC Central School, Sister Vinita, RCC Central School, Pramila D'Souza, RCC Central School, Benicia Dicuna, RCC Central School, Sister Jocelyn, RCC Central School, Sister Renita, RCC Central School, Sister Flavia, RCC Central School, Mr. Vinny, RCC Central School, Sister Judith, RCC Central School, Sister Juliana Mary, AC, Sister Fedilla, AC, Sister Nandita, AC, Mrs. Greta Dicuna,
Mrs. Regina Tauro, Mr. Rudolph Mascarenas, Elias de Souza, Mrs. Benny, Mrs. Pauline Krasta, Mrs. Leslie de Souza, Mr. Nelson Coelho, Kanachur Public School, Mrs. Viola Pereira, Kanachur Public School, Mrs. Cecilia Ferrao, Mrs. Nita de Souza, St. Joseph School, Orkadi, Sunita Santosh, Sharada School, Ashwin Lewis, St. Aloysius Gonzaga School, Kodiarbai, Bina de Souza, Sister Lavita Brax, Sister Jocelyn. जर तर कोणाचे नाव चुकून गेला तर त्यांनी दया कर मुखार येऊन मान स्वीकार करचो. मान केल्ल्या विकार बापांक संदर्भी आम्ही कपिल सभा पाणीर गटाक तिका सर्वांच्या तर्फे दोन पुत्रां उलोवच्या मुखार येता श्रीमती बीना डिसूज. शिकोवचे या शिक्षण दिवचे एक श्रेष्ठ वृत्ती. ह्या कामांत शिक्षकीचो भोव व्हड पात्र आसा. एका व्यक्तीचेर या भुरग्याचेर नडते सामर्थ्य आनी भविष्य रूपीत करचे मार्गदर्शन शिक्षकीकय आसा. त्या खातीर शिक्षकांक अति गौरवान लेखतात आनी हेंच आमी आज हांगासर आमच्या पिरगाचेर पळयता. पूण आतांच्या डिजिटल संवसारांत आमचे हाती आसच्या भुरग्यांक सोबती वाट दाखोवन बरी पर्सा करचे कठिनायेचे तशें दिसता. तरी भुरग्यांक सारकी वाडावळ दिवचे खातीर तांकां जिविताची तत्वां आमी शिकोवंक जाय. विश्व भलायकी संस्थान WHO भुरग्यांनी आपणेचे म्हूण लेखून सुचयलेली थोडी जिविताची सुत्रां हे संदर्भी उल्लेख करूंक हांव आशेतां. आमच्या भुरग्यांक स्वताची जनवाय आनी पेलासो हुस्को शिकोवया. समाज आनी जिवीत बांदून हाडचे चिंतप तांचे थंय रसया. तांच्या समस्यांक परिहार सोदूंक तांचे संगी एक जावया. पेल्या संगी बरो संबंध दवरूंक शांती समाधानाचे जिवीत सारूंक तांकां मार्गदर्शन दिवया. आयची भुरगीं फुडारोचो बरवसो. आमी शिक्षकां हे संवसारी विसलेली आनी धाडलेली 12 शिसां बरी
शिकपा क्षेत्राचे मिशनरी विसलेली आणि धाडलेली म्हूण आमी लेख्या घेवन आमचे संगी जेसू क्रिस्ताक आमच्या विद्यार्थींक बरी परसा बरी समाज जावन परिवर्तीत करया. आयच्या दिसा सर शिक्षकांक मान करून आमची मनां संतोषभरीत केल्ल्या कॅथोलिक सभेच्या हुद्देदारांक आनी सांद्यांक तशेंच क्रिस्ती शिक्षण आयोगाच्या संचालकी आनी सर सांद्यांक सर्व शिक्षकाची नावी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या फिरगजेंतल्या प्रतिभावंत भुरग्यांक शाबासकी पाठयता आनी तांच्या मुखल्या शिकपाक बरें मागता. देव बरें करूं. दोन उतरां उलयल्या मिसेस बिना तुका देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमच्या या कार्यक्रमाचे सभाध्यक्ष तशेंच आमच्या पिरगजेचे विगार जावन आसचे मानाधिक विक्टर डिमेल्लो तुमी उलयले शिवाय ह्या कार्याक सोबना. देव बरें करूं आनी सर्वांकी बरो दीस बरो सकाळ मागता. विदिरासच्या कॅथोलिक सभेचो अध्यक्ष श्रीमान उर्बन, उपाध्यक्ष कार्यदर्शी तशेंच सिस्टर फ्लाविया आनी कॅथोलिक सभेचे कार्यदर्शी ओफिलिया, मुखार आशिल्ल्या प्रतिभावंत भुरग्यांनो, शिक्षक तशेंच मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचो दीस न्हीद जावन बारीच बिजी इगर्जेचें कार्य जालें आनी हांगासर 2 कार्यां थंयसर भुरग्यांक दोतोन जावन आसा आनी आतां मिस जावंक आसा आनी सांजेचे ताजे उपरांत ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आसा आनी सांजेर आमची आनी एक रॅली आ सांजेर एक 6 वरां जावंक हांव रावतां. हें सगळें अखेर जावंक आनी भोव अर्थाभरीत कार्य कॅथोलिक सभेन पाणीर गटाकार मांडून हाडिल्लें. प्रत्येक जावन आमच्या भुरग्यांक तांची पाठ तपडन तुमी बरें केलां, बरें शिकल्यात तुमी, आनीकय बरें करा, बरें करून शिका म्हणून तांकां एक संदेश दिवच्याक प्रतिभावंत भुरग्यांक आमच्या फिरगजेच्या कॅथोलिक सभेच्यांनी सन्मान केला. तशेंच आमच्या फिरगजेच्या टिचरांक शिक्षकांक आज सन्मान केला. पयल्यान पयलें हे कार्यक्रम मांडून हाडल्या अध्यक्ष उर्बन तशेंच सर सांद्यांक हांव अभिनंदन पाठयतां. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. प्रतिभावंत भुरग्यांक हांव अभिनंदन पाठयता आसतना आनी मुखारी आनीकय चड हट करन आनीकय चड प्रयत्न करन तुमी आनीकय बरें शिकोवंक जाय. 10वेंत आशिल्ल्यांनी PUCक वेता आसतना शिकपान फाटीं पडचें न्हय, वायट सवयांक बली जावचें न्हय. जिणेंत कितेंय ध्येय कितेंय एक उद्देश दवरन त्या दिशेन मेटां काडूंक जाय आनी बरें करून शिकून बरो फुडार आपणोवंक जाय. तुमच्या घरच्यांक संतोष दिवंक जाय म्हणून म्हजी आशा. PUCची भुरगीं आतां तुमचें PUC जावन खंयचेंय मुखलें एक शिकप एका रितीचें प्रोफेशनल तुमी खाण घेवंक वेतात. चड शिकप आसतलें तुमकां, चड प्रयत्न करीचे पडटले, पूण दिसपट्टें मागणें करन प्रयत्न करच्यात. वडिलांचें मार्गदर्शन आनी तुमकां शिकोवच्या शिक्षकांचें मार्गदर्शन तुमकां मेळ्ळें आनी तुमी प्रयत्न केले जाल्यार खंडीत जावन दुबाव ना, तुमी यशस्वी जोडटल्यात. तुमचे खातीर हांव मागतां, म्हजी मागणी तुमचे खातीर भेटयतां. आज कॅथोलिक सभेन शिक्षकांचो दिवस हांगासर आचरण करचे कार्यक्रम मांडून हाडला. तुमकां हर एकल्यांकी भोवशा आमच्या जिणेंत चड उडासाक उरची एक व्यक्ती आवय बापाय उपरांत भोवशा आमचे टिचरां. आमचे आवय बापूय 24 वरां आमच्या सांगात आसून आमचो फुडार बरें जावच्या खातीर त्याग करतात, सॅक्रिफायस करतात आनी आमकां मार्गदर्शन दितात. आनी ताचे उपरांत म्हाका दिसता आमचे सगळें चड वेळ आसची आमचे शिक्षकां. आनी त्या देखून खंयच्याय एका नवाड्डीक व्यक्ती कडेन तुज्या यशस्वेचो गूट कितें म्हूण सवाल केल्ल्या वेळार सडाव जावन आमी आयकता म्हजी आवय बापूय तांचें मार्गदर्शन, तांचो प्रोत्साह आनी त्या उपरांत येवचो व्यक्ती केदाळाय टिचर शिक्षक हर एकली आमी भोवशा तेंच म्हणटा. कित्याक जरी तरी तांचें मार्गदर्शन तांणी आमकां शिकयली ती जिणेची रीत शिकप मात्र न्हय, शिकप म्हळ्यार कितें बुकांत आसलें तें न्हय,
आमचे टिचरां आमकां जिणेची रीत आमकां शिकयतात. आमी चूक केल्ल्या वेळार आमकां तिदवितात, बरें केल्ल्या वेळार आमची पाट थापडतात आनी आमी सारक्या वाटेन वेचाक आमकां मार्गदर्शन दितात. म्हाका दिसता आवय बापाय उपरांत एक प्रोफेशन, तांकां एक तृप्ती भोगचें एक प्रोफेशन आसा जाल्यार ह्या संवसारांत तें टिचरांचें. कित्याक म्हळ्यार आवय बापायन जल्म दिल्ल्या भुरग्यांक व्हड करूंकूच आसा, मार्गदर्शन दिवंकूच आसा, दितात. पण ताचे उपरांत भोवशा एका व्यक्तीचें व्यक्तित्व रुपीत करच्यांत टिचरांच्या शिक्षकांचो पात्र विशेष. आनी त्या देखून चड जाण सिस्टरांनी टिचरांनी म्हणजे तो म्हजो स्टुडंट, ती म्हजी स्टुडंट, आनी तो वा ती म्हजे स्टुडंट म्हणटा आसतना तांचे ते एका तराचो गर्व, पकळ गर्व न्ही, तृप्तेचो गर्व, ताचें व्यक्तित्व रुपीत करच्यान. आनी ताणें आज हो व्यक्ती जायचे जाल्यार हांवें इल्लेशें मुळाक घालां, हांवें इल्लें उदक घालां, हांवें इल्लें पॉलिश केलां म्हणली ती एक तृप्ती आनी दादोसकाय. बिनान सांगलें आयच्या दिसा वा आतांच्या काळार टिचर जावन सेवा दिवचें तितलें सुलभाचें काम न्ही. भोवशा एक 25 वर्सां पयलें एका टिचरीन कितलेंय भुरग्यांक जोर करी येतें, कितलेंय मारी येतें. हांगा श्रीमान इलियास आसा न्ही, आदल्या काळाचो मास्टर, तो कितलेंय मारी येतें. आनी जरी तरी एकलो मास्टर टिचर त्या दाळा मारिना जाल्यार प्रेजन्नांत म्हणटाली, टिचरान मारनासल्यार आनी कोणें मारचें असलें उतर आसलें त्या दाळा. पूण आतां टिचरान मारचें सोडून कांय इल्लें त्या तरान पळयल्यारच वय कश्ट, वय भुशा तातूंय अर्थ आसा. कित्याक थोडे फावटी थोड्या टिचरांनी अशें मारलां गी कितलीं जाणां इस्कॉल सोडून गेल्लीं ताचे उपरांत इस्कॉलाचेर गोवंक उतरान कोणना न्ही, जालां तशें. आनी थोडे फावटी भोवशा थोड्या भुरग्यांक टिचरांचे मार म्हळ्यार तेंय थोडे मार खावंकूच म्हण इस्कॉलाक येतले आसलीं भुरगीं ल्हान आसतना, तांचें कामंत मार खावचें. आनी तसलीं भोवशा टिचरांक सिस्टरांक केल्लें एक तरान ताचार जावन पळयतात. ती भोवशा कितें आसा तशें सांगिल्ल्यांत वा रूल केल्ल्यांत कितें म्हणी बरेंपण आसा. पूण म्हाका दिसता ताचे वरवीं बरें जावचें की चड वायटच जालां म्हणून आतां भुरग्यांक कोणाची भिरांत ना, कोणाची भिरांत ना, आवय बापायची भिरांत ना, टिचरांची भिरांत ना, पाद्र्यावांची भिरांत ना, सिस्टरांची भिरांत ना. आमकां पयलें इस्कॉलाच्या कंपाउंडाक वतना हेडमास्टर सोडया ताजे बरीच एकलो कोणी मनीस पाशार जाल्यारय आमकां काम सुट्टली. आनी मागीर कळिल्ले उपरांत हेडमास्टर न्हय म्हण कळिल्ले उपरांत आमचें इल्लें हार्ट बीट रावतलें. पूण आतां हेडमास्टर न्ही, प्रिंसिपल न्ही, तांचें एक पयरूच वचून दी कोण निकार करना न्ही. इस्कॉलाच्या गेटी कडेन प्रिंसिपल आनी पुरा टिचरां रावलीं जाल्यारय भुरगीं कांय केअर करनातल्या बरी तेशिनीच्यान पाशार जातात. काळ बदल्ला. अशें आसतना मोगांत आमी कितें शिकयता तें भुरग्यांच्या काळजांत अमर उरतलें. सांगणी आसा एक 10 लिटर शिरक्या वरवीं एक बट्टू मोवांत मुसांक चड आकर्शण करतात. तशें जाल्ल्यान आमी भोवशा बेतां मुखांत्र आनी कठोर उतरांनी तांकां शिक्षा दिवच्या बदलाक दुसऱ्या मोवाळायन आमी आमच्या भुरग्यांक प्रोत्साह दिलें. साबार जाणांनी सांगिल्लें आसा, हांवें आयकलां. जरी तरी म्हाका त्या टिचरीन ते दीस मारन म्हाका शिकोवच्या बदलाक म्हाका मोग दिवन तशें केल्ल्यान आज हांव अशें जालां. म्हज्या जिणेंत ती खंडीत जावन तें हांवें सांगेत, आमी सगळ्यांनी तें सांगेत. आयच्या ह्या शिक्षकांच्या दिसांक शिक्षकांक सन्मान करच्या दिसा हांव सर्व शिक्षकांक उल्हास पटयतां, अभिनंदन पटयतां. तुमी काडलेलें तें एक जिणेची एक प्रोफेशन म्हणटात, भोव अपुरबायेन तुमी करून आसात. कश्ट आसा जावंक पुरो, सकाळीं उठतना टेन्शन आसा जावंक पुरो, आनी आतां परिक्षा 2 दिसां एक बडी परिक्षा, पेपर करेक्शन, हें पुरा मस्तो चड दबाव आसा. जाल्यारय जेजू कडेन देवा कडेन आदार मागोवन मुखार वसा. तुमच्या जिवितांत तृप्ती मेळो आनी तुमी करच्या त्या वावरांत तुमकां यशस्वी मेळोन म्हणून आशेत आसतना भुरग्यांनी आनी तांच्या वडिलांनी
तुमचे ते सदांच उपकारी मन दाखोवच्या बरी जावं ती म्हणून हांव आशेतां. देवाचें बेसांव तुमचेर. जेजू क्रिस्ता बरी. जेजू क्रिस्तान संवसार सोडून वेता आसतना निमाणो दिल्लो आदेश ताचे शिसांक वसा संवसाराच्या चराय कुशींनी आनी लोकांक शिकया. हांवें दिल्ल्यो आज्ञा लोकांक तुमी कळीत करा. हे मेसांव तुमी करतात. तुमकां देव बऱ्या भलायकेन शांती समाधानान ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन दिवं म्हणून म्हजी आशा. परत्यान एक फावटी तुमकां सर्वांकी अभिनंदन आनी उल्हास. कॉंग्रॅच्युलेशन. अभिनंदन उत्तेजनाची मोलादीक 2 उतरां उलयल्या. मानादीक बाब विक्टर डिमेल्लो तुमकां खालसांत हांव देव बरें करूं म्हण अखेर पर्यंत रावंक विनंती आसा. मगाच्यान हांव उलो दितां. क्रिस्ती शिक्षण आयोगाची संचालक जावन आसची सिस्टर फ्लाविया, तुम्ही मुखार येवन धन्यवाद समर्पणच्या. कॅथोलिक सभा आणि ख्रिस्ती शिक्षण आयोग सांगाता मेळून मांडून हाडिल्ल्या शिक्षकांचो दीस आणि प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रम वरते संतोषाचो जावंक आदार दिल्ल्या समेस्तांचो उपकार आठोवंक व्हरतो अभिमान भोगता. हो दीस फावो केल्ल्या धन्य देवाक काळजांत हांव दिनवासता. ह्या कार्याचे अध्यक्षान सोबून शिक्षकांक आनी प्रतिभावंत विद्यार्थ्यांक बरें मोगाळ विगार बाब विक्टर डिमेलो हांगासर जमलेल्या सर्वांच्या नांवीन देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या कार्याक हजर आसून आमकां प्रोत्साहन दिल्ल्या गवळी परिशदेची उपाध्यक्ष श्रीमती सारिता, कार्यदर्शी श्रीमती ग्रेटा डिकुन्ना, सर आयोगांचो संचालक श्री रोनाल्ड डिसोजा हांकां जमलेल्या सर्वांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आमकां सर्व रितीन सहकार दिवच्या कॅथोलिक सभा केंद्रीय समितीचो अध्यक्ष श्री ऑल्विन डिसोजा काही देव बरें करूं म्हणटा. शिक्षकांचो दीस आनी प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रम बऱ्या रितीन संभ्रमूंक संपूर्ण जबाबदारी घेतिल्ल्या कॅथोलिक सभेचो अध्यक्ष श्री उर्बन फेरावो, कार्यदर्शी ओफिलिया डिसोजा आनी हाताक हात दिवन सहकार दिल्ल्या कॅथोलिक सभेच्या सहसंध्यांक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या आपोवण्या पाळो दिवन हो दीस सांगाता संभ्रमूंक हांगासर आसलेल्या सर शिक्षकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज प्रतिभा पुरस्कार घेतिल्ल्या सर भुरग्यांक शाबासकी पाठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. सर शिक्षकांच्या तर्फेन आपली बुगणां उचलल्या बीना डिसोजा आनी प्रतिभा पुरस्कार घेतिल्ल्यांच्या नांवी उलयल्ल्या अश्मिता नरोन्ना तुमकां सर्वांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. हे कार्य सफळ जावं प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार आनी प्रोत्साहन दिल्ल्या सर बऱ्या मनाच्या मनशांक, उदार मनाच्या दानी, व्हिडिओग्राफी केल्ल्या आसिफ, कार्यनिर्वाह केल्ल्या रेश्मा संतानीस हांकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. सर्वांक देव बरें करूं.